वचन पवित्र सक्रमेंतांत हजार आशिल्ल्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी कन्सोवया. बाबार्थान ताका आमी नमन करिया, आराधन करिया. काना शहराच्या लग्नाच्या माटवांत मोरयेन म्हणलें, तो कितें सांगता तें करा, तो कितें सांगता तें करा. मोरी माई आमकां जेजू सरशीन आपोवन व्हरता. मोरी माई आमकां जेजू लागीं वचूंक वाट दाखयता. कशें एक आवय पुताक सारक्या मापान समजता, तशें सर्गींची आमची माय जेजू लागीं आमकां आपोवन व्हरता. कशें एक आवय एक ल्हानशा भुरग्याक इगर्जे घडता, मिसान भाग घेवचें बरें पळयता, हात सोड म्हणटा, मागणें कर म्हणटा, जेजू लागीं वच म्हणटा. तशीच मोरी आमची माय म्हाका आनी तुका त्याच जेजू लागीं आपोवन व्हरता, आमचे खातीर विनंती करता. तिची मजत आमच्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ दिता आनी बऱ्या रितीन जिवच्या कोमो करता. देखून पवित्र सक्रमेंत म्हाका हजार आसचे आमी मोरये मायेक मान करिया. पवित्र मिस्तेर जेजूचे नियाळया, नाच्या मुखांतर आमच्या जिविताक गरजेची कृपा मागून घेवया. सतमंता देवाक सबत्रा बाबा, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या पवित्रात्मारे गर्भे संबोलो, ओंकार मरेतान संबोलो, पोंस पे काताने कस असले, ताका कुर्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका घेपेलो, तो मेल्यामध्ये देवलो,
तिचे मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गात चडलो सपत्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतांची आनी मेल्ल्यांची मुनसीब करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकता पातकांचे बुकसणे कुडीचें जिवनपण ससनसेंची बी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मोरये कृपेन भरलेले स्वामी तुज्या सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवचमे आमाप्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले स्वामी तुज्या सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवचमे आमाप्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले स्वामी तुज्या सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवचमे आमाप्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दसोदी दसोस आनी स्थान सर्वत आमेन आज आमी दुखीचे 5 मिस्तर नियाळ्या त्रिचें कश्ट आमच्या खातीर ताणें कशें कुर्साचें मरण सोंसलें जर्मनाचें मार रगत वारयलें आनी अशें निमाणें आमची ताणें सुडवण केली पुनः जिवन जालो आनी आमच्या खातीर तो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसा ताचे हे सर मिस्तेर आमी नियाळ्या तुकीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर समजेचो म्हळ्यार मागतना रगत गमयता हो मिस्तेर आमी नियाळतना अफगानिस्तानाच्या सर लोकां खातीर आमी मागया आमकां परिस्थिती कळीत आसा फाटल्या हप्त्यांत थंयसर तालिबानान सगळें आडालतें हातीन घेतल्या उपरांत लोक आजुनी गांवसून धांवूंक प्रयत्न करना आसा धांवच्या त्या उपच्या विमानाच्या पाक्याटाक मणी धरून जीव बचाव करचे म्हणून लोक धांवन आसा एअरपोर्टान धांवतना थंयसर परिस्थिती मातसो बिगडली आसा आकलास थंयसर भरल्यात भुरगीं बाळां ल्हानां व्हडां आपणाचो जीव कसो बचाव करचो म्हणून जिवीत कशें आमी जिवनचें म्हणून त्या गांवांतल्यान कितें भायर पडचें म्हणून धांवना आसात टीव्हीचेर आमच्या मोबायलांचेर विज्युअल्स आमी पळयल्यात त्या जाग्यार जर आमची परिस्थिती आसली जाल्यार कशी आसते ह्या अफगानिस्तानाच्या सर लोकां खातीर हो कण आमी भेटोवया मोरी माय आमचे आदार आमकां राखता आनी सांबाळटा माय ती तिका कळीत आसात हर एका भुरग्याचें भोगना तर सकड अफगानिस्तानाच्या लोकांक त्याच मोरये मायेच्या मुखांत देवाक समर्पण दिवन सकमेंतल्या जेजू लागीं मागून हो कण तांचे इरादे खातीर आमी प्रत्येक रितीन भेटोवया सकमेंताच्या उजव्या असल्यानी सुरू करचें दाव्या असल्यानी थंयसर आमी जाप दिवची आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माय
आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. Again, Maria, Jemai, Amapia, Katernitika, Adam, Chamarnacha, Amen. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. Again, Maria, Jemai, Amapia, Katernitika, Adam, Chamarnacha, Amen. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. Again, Maria, Jemai, Amapia, Katernitika, Adam, Chamarnacha, Amen. नमन मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. Again, Maria, Jemai, Amapia, Katernitika, Adam, Chamarnacha, Amen. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Swadita Satana Sada Saratana. इमोच्या जेजू आमची पाका आमका बक्षी यमगोंडाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्म्या सरकट तुझी गावकोटीची अधिगज आसल्या स्वर्गावरून पाय. दुसरो मिस्तर सुमी जेसू खांब्या बांदून चर्मंतांनी मारतात. हो मिस्तर आमी भेटयतना उडासकडयां सर मिशनरींचो मोरी जावन आसा मिशनरींची राणी विविध गांवांक मिशनरी जावन आज सबार पाद्र्यापो यासक लायक धार्मीक भाव भयणी वावर करन आसात. प्रत्येक जावन आज आमी मागया अफगानिस्तानच्या गांवांत मिशनरी जावन वावर करच्या सर्व याजकांचो धार्मीक भाव भयणीचो प्रत्येक जावन आमच्या सुकोडियाच्या गांवाचे दोग याजक थंयसर आसात. एक धार्मीक भयण थंयसर आसा आनी सबार आसात. आमकां तांचे वळोवंक ना. थंयसर कश्ट जाता त्या काबलांत एकपणी भायर पडचे म्हणून एअरपोर्टाच्या ते गडीर तीं आसात. बायलांक सगळी परिस्थिती मस्त बिगडल्या अशें तांणी कॉल करून सांगिल्लें आसा. भायर आयल्यार जिवाची भद्रती आनी भितर थंयसर तांच्या हाता क्लासची 300 भुरगीं आसात बुद्धिमान भुरगीं आसात म्हणटा ती सिस्टर तेरेजा. असल्या परिस्थितींत आमी सांगून वावर करून केदार थंय पुतावणेपणी भायर सोडचें म्हणून आमच्या सगळ्यांच्या मागण्याचो आदार तांणी मागला. तर ह्या पाद्रापांक ह्या सिस्टरांक तशेंच लायक आमचे थंयसर काम करचे आमचे वळखीचे व्यक्ती आसात. अफगानिस्तान वावर करून गेल्ले आसात. थोडे गांवागे थोडे फाटी आयल्यात. थोडे थंयसर कश्ट जातात. तांचे खातीर भक्तीपणान मोरी मायेक तांकां समर्पण दिवन जेजूच्या पांयांतळ तांकां समर्पण दिवन ह्या आमच्या याजकांक ह्या आमच्या भाव भयणीक देवूस जेजूस राखो दी म्हूण सांगून सकट सांगता हो मिस्तेर आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझे विशेष सरकार जाता तशें संसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती
स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे आम्हा खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे आम्हा खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे आम्हा खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे आम्हा खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे आम्हा खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंते मरिये देवाचे आम्हा खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तसो दे तसोता आणि सदा सर्वता आमेन. आमची बाका आमका बक्षी यंकोडाच्या उजातले आमका निवार सोमेश तज्ञा सकट तुझी काकोतेची अधिगस आसल्यान स्वर्गाकून पाय. तिसरो मिस्टर सुनयेच्या मुस्तकार कांडांचो मुकुट संसितात. हो मिस्टर आमी नियाळतना मागीर आमी ह्या पवित्र तळाक येवच्या अरियेका भक्तिका पासत आमी हांगासर इतलीं जाणां आसून आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात. आमच्या काळजाची आशा आसा कित्याक आमच्या मोतीन दोन हांगासर आमी आयल्या. एक बरी पर मौनपणी सर आमचे इरादे मोरये मायेच्या मुखांत जेजूक मौनपणी समर्पण दिवया. कितें तुमच्या मोतीन मागोवंक आसा ते मोरये माये मुखांत जेजू लागीं गेल्ल्या वेळार जेजू आमकां तें फावो करता. कित्याक मोरयेन तें म्हणलें आसा ताणें सांगलें बरी तुमी करा. त्या देखून मौनपणी आमचे दोळे धांपया आनी आमच्यो गरजो सक्कड मोरये मायेच्या मुखांत जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझी राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे
तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन प्रिय कृपेन बुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन प्रिय कृपेन बुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बुरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वथा आमेन. आमची बाका आमकां बक्षी यमोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडण तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्यांक सर्गाकून पाय. सोतो मिस्तेर समजेचो कालवार परत पर्यंत कुरीस वावून येता हो मिस्तेर आमी नियाळतना पिडे शिडीक वळख जाल्ल्या सोगडा समे काडया मुरीचा मासा पिडेस्तांची राणी कश्टातना आनी प्रत्येक जण पिडेंत आसतना ती आमकां लागीं आसता. सडाव जण आमची पिडेंत पडल्या वेळार कश्टां नाकाना आसल्या वेळार मोरये मायेची मजत आमी मागता आनी मोरये माय आमची मागणी त्या जेजू लागीं व्हरता आनी आमकां बरी भलायकी ती फावो करता. प्रत्येक जावन ह्यो कोविडाच्या वेळार विविध कोविड पिडेस्तांक आमच्या घरांत आसूं पुरो कुटुंबांत आसूं पुरो वाड्यांत फिरगजेंत आमचे फ्रेंड्स सैरी देरी आमकां कोणाक कळीत आसात तांकां कोविड पिडा आसा म्हणून तांकां सर्वांकी जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. ह्या कोविड पिडे वरवीं कितलींय कुटुंबां मस्त कश्टांत आसात. एकेका कुटुंबांत एक सांदोस उरला आवय बापूय मरण पयल्यान भुरगें उरलां आनी ताच्या गेसर ती मपान ह्या कोविडाच्या बियान सबार लोक आज जीवघात करून चिंता जिवीत नाकास म्हूण चिंता नियमां पळयतना तांकां मोतीक पिसान तूर जातात आनी म्हणटात आनी जिवचें कशें असलो सबार लोक आसा आनी फाटल्या दिसांनी सबार जाणांनी जीवघात केल्लेय गडितां आसात. ह्या सर्व लोकांक जिवितान बरोवसो ह्या पिडे वरवीं सांगच्या सर्व लोकांक आमी मोरये माये मुखांतर जेजूक समर्पण दिवया. जेजू ही पिडा आमचे वयले निवारून दी. पिडेक वळख जाल्यार बरी भलायकी दिवन दी. ह्या पिडे वरवीं मोतीचे वत्तड बगून जीवच नाका म्हण चिंतल्या सकडांकी तसो जेजू उजवाड दिवन दी म्हणून ह्या कणा वेळार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमन मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो देव तसो ता आणि सदां सर्वता आमेन. मोजा जेजू आमची पातका आमकां बक्षी यंगोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समे सज्ञा सगळ तुझी काकुळटीची अधिगस आसल्यांक सर्गागून पाय. पांचसो समजेचो कुर्सारून करून आपल्या माये मुखार प्राण करता थंयसर त्या कुर्सात हांव जेजो प्राण करतना थंय ताणू वळटा तीच काकुळटीची जर तीच मोगाची जर ताची काकुळूत आनी ताचो मोग आमकां एकल्या की ताच्या वेंगेन दवरता आनी ताच्या काकुळतीन आनी ताच्या मोगान मात्र आसा आमी जिवंक शकता. ता देखून ताची काकुळूत आनी ताचो मोग आमी नियाळूंक प्रयत्न करया आनी हो मिस्तेर आमी भेटयतना सर्व आमच्या मोगाच्या व्यक्ती बसत मागया. प्रत्येक जावन ह्या बेळार सबार लोक टीव्हीचेर आनी विविंगड माध्यमाचेर हे नोवेन पळयता आनी हो मिसाचो हो तेर्साचो कण भेटयता. देखून आज जल्म दिवस आचरण करच्या आज विविंगडीचे एनिवर्सरी सकट आचरण करच्या आनी विविध रुपांनी आज तांचे संभ्रम चलोवच्या सकडी लोकांचो आज आमी उडास काडया आनी तांच्या इराद्या खातीर आमी प्रत्येक रितीन आज आमी मागया आनी हो देवी काकुदीचो एक कण आमी भेटोवया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या परीक्षणा पासत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर नमन काकुलीचमे नमनम चालशिवा अमृत आणि भरोशा तुका आम्ही मरता आम्ही परदेशेवेची बळका आस्कार सून आम्ही तुका दान करता तर तू आमचे काही ते तुझे काकुलीचे डोळे आमचेर परती आणि या प्रदेशा उपरांत तुझ्या कशी सुदीन फळ जिसू आमकां दाखय एदेयाडी मुखाडी एदलोबी अंकुवारी मरिये मोरे जावन आसा आमचे माय हर एका तिच्या लतीनेंत आमी तिचे उलो सांगता आनी लतीन भेटयता आतां ह्या लतीनेच्या बदलाक एक गीत आमी भक्तीपणी गावन हो तेस आमी आखेर करया हें गीत आमी गायतना मोरी माय आमची राणी आमचे आमकां राखता सांबाळता जेजू लागीं आमकां व्हरता म्हणल्यार त्या भरवशान भक्तीपणान सदांचे बरें न्हय भक्तीपणान हें गीत आमी गावया नामो नामो मोरये
पवित्र सक्रमेंटांत हजर आसच्या म्हज्या मुगाळा सुमियाक
जायत्या दिसांत हांव नाशेवन जायत्या तेंपात हांव तुजे विशीं सपनेवन ह्या पवित्र थळार येवन म्हज्या काळजाचे अत्रेक तुजे मुखार बगेवन तुजे वाजा मुखांत्र तुज्या पांयां तळी समर्पीत करून म्हजे थंय म्हज्या कुटुंबादारां थंय परगांव तशा म्हज्या सांद्यां थंय आमच्याच कुटुंबांत हांव देवाच्या सेवे चक्रेंत आसच्या थंय आमच्या भुरग्यां बाळां थंय युवा जनांक थंय हें सगळें बरेंपण जायचें म्हणलें आमकां कळीत आसचें पिडेस्तां आमचे कडेन मागोवंक विचारलें पिडेस्तां ह्या सुमी इस्तां घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आयल्या मोगाचें न्हू वर्तें काळीज जावं पुरो संतोशाचें हांवें मागिल्लें ह्या थळार देवान म्हाका झुजे वचा मुखांत्र फावो केला हांव जायतें जडाय घेवन हांगासर आयलां सुमया मुखार हांव आयलां दिमी घालूंक तांता तर हो थोडो वेळ ह्या पवित्र आराधनांत आमकां सुमया मुखार दवरया पांय दूख आसून पुरो पेंकाड दूख जावं पुरो ह्या दिंबी घाल्यार कांय म्हाका चरुणें बगता म्हणून बगता जाल्यार दिंबी घालची नाका पूण तांची आमी दिंबी घालया सांगात आज म्हाका आज दिंबी घालूंक तांगता कितलींशीं जाणां आस्पत्रेंत पेंकाट हात पांय मोडोवन दिंबी घालूंक जायना उठोवंक जायना हेरांनी उठय जाय पूण तांच्या खातीर देवान म्हाका आज ही भलायकी दिल्या म्हणलें चिंतून हे एक दयाळ करणी त्या मनशां खातीर आमी करया मोगाचें न्हू आमी दिंबी घाल्ल्या आमी बसल्ल्या जाग्यार थावन एक घडीभर म्हज्या उजव्याक कोण बसला गी म्हूण पळोवया उजवी कुस खंय तुमच्या उजव्याक बसल्ल्यांक एक घडी पळया बसल्ल्या थावनंत तशेंच दाव्या कुशीन पळया हांवें देवा म्हाका दी म्हणल्यार देव दिवंक इल्लो सकास खंय देवा म्हज्या उजव्याक आशिल्ल्याक बरें कर म्हज्या दाव्याक आशिल्ल्याक बरें कर ताच्या काळजाची आशा सुफळ कर म्हूण आमी मागता आसतना तांकां बरें जाताना म्हाकाय देव बरेंपण करता देखून ही चिंताप आमी धरया आमची सगळी पिडा शिडा आमच्या मतींतलें सगळें कितें सर्व जडाय या संतोश या बेजाराय या पिडा शिडा कितें सर्व आमी घेवन आयल्या झुजे वाजा मुखांत्र ह्या पवित्र थळार येवन सुमयांच्या पांयां तळी आमी दवरया कित्याक सुमयान तुका म्हाका दिल्या ती बुजवणेची ती उतरां सुमयान दिला तें आमकां धैर्याचें जिवीत कित्याक जुवांचो 3रो अध्याय 16वें वाक्य जायते पटी आमी आयकलां आनी ह्याच पवित्र पुस्तकांतून आमी आयकूया देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो कित्याक ताका सत्मंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक मुगाच्या भावा भयणी देवान तुजो म्हजो आमचो सगळ्या संवसाराचो मोग केल्ल्यान आज हो संवसार मुखारसून आसा पूण देवाच्या मोगाक फाटी मोग दिवंक तूं आनी हांव सुकून पडल्या तरी देवान आमचेर खाकुळट दाखयल्या देवान आमचेर मोग दवरला देवान जे कितें सल्लो ताणें हो संवसार आसता आसतना अब्राहमा मुखांत्र मोइशे मुखांत्र प्रवाद्या मुखांत्र आनी क्रिस्ताच्या मुखांत्रच आमकां ताणें केल्लो तो सल्लो कोणेंच नाश जायना जावच्याक देखून देवाचें संगतपण देवाचें बरेंपण देवाचो मोग मोगाच्या भावा भयणी तुका आनी म्हाका भोगच्याक ताणें दिला न्ही गी आमी भागी मनशां ह्या कोरोनाच्या वेळार आमी हर एकाय तरांनी मिसाक येवन देवाचें संगतपण कुटुंबाच्या फिरगजेचें तें चिंताप घेवन करतल्या ह्या पिडेच्या कारणान आज आमकां तो अवकाश चुकला पूण ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसा हांगासर आमकां सांगाता मेळोन तेच देवाक स्तुती गावंक महिमा दिवंक ताणें आमकां फावो केला देवान आमकां हें भाग फावो केला ताका आमी अर्गां दिवया देवाचें हें बरेंपण आमी हर एकलो बगता आसतना त्या धन्य देवान केल्ल्या बरेंपणाक आमी ताका अर्गां दिता आसतना एक घडी बरें सुमया मुखार जावं पुरो फाटल्या दिसांतून येदोळ पर्यंत देवान म्हज्या जिणयेन म्हज्या कुटुंबान म्हज्या मोगाच्या मनशांक परगांवांत आशिल्ल्यांक या गांवांत आशिल्ल्यांक घरा भायर या घरा भितर आशिल्ल्यांक या आमकां विविध रितींनी आदार सुंच्या सुदर्ण सुंच्या हर एकल्याक केल्लें बरेंपण आमी उडास करया काळजांतान सुमया लागीं सांगया कितें बरेंपण म्हाका लाभलां कितें बरेंपण म्हाका जालां देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या काळजांतावन
जावं पुरो बरी भलायकी जावं पुरो म्हज्या भुरग्यां बाळांतान बरेपण जावं पुरो आवय बापायतान भुरग्यांक बरेपण दिवंक आमकां अवकाश कितें आमकां लाभला आमच्याच उतरांनी देवा मुखार आमी दवरया. मोगळा सुमिया तुजें बरेपण न्हय जाल्लें जाल्यार हांव हांगासर येवंक असाध्य पूण तुज्या बरेपणानूच तुवें म्हाका हो अवकाश दिलाय. ह्या खातीर आयच्या ह्या दिसा खातीर आयच्या ह्या घडये खातीर आयच्या ह्या आराधना खातीर आयच्या ह्या संगतपणा खातीर आनी आयच्या दिसा तुवें म्हाका दिवच्या त्या कुरपे खातीर जावं दी आमचे जाप अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. अर्गा आनी ओगलाप तुका सुमिया जेजू. हे पवित्र थळ सुसेवाजाच्या नांवी आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. भवती कुटुंबांत म्हाका जल्माक फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. देवबरांतीची आवय बापाय म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. म्हज्या कुटुंबांदारांतून मोग संगातपण बोगसणे म्हाका लाभिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. भवर्ताचे देणे पवित्र सभे मुखांतर म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. म्हज्याच फिरगज कुटुंबांत जियोवचे भाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. म्हज्या कुटुंबांत जियेत आसतना शेसमऱ्या सवें बऱ्यान जियोवंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. मरे कारपिडेचे वादळ आमच्या घरा भोंवती वाडल्यार आमकां तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गा आनी ओगलाप तुका सुमिया जेजू. ही मरे कारपिडां म्हाका आदाळल्यार आपटाल्यार म्हाका कितेंच जायनासतना तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. म्हज्याच कुटुंबांच्यांक ह्या पिडेची भिरांत चडोवन येता आसतना म्हाकाय दुबाव उपजाता आसतना हो म्हजो दुबाव पयस करून येदोळ पर्यंत म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. परगांव तशा म्हज्या कुटुंबादारांची जतन घेतल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. म्हज्या कश्टा संकश्टाच्या वेळार बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. कश्टांत सलवणेंत भावार्थांत घट उरोवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. जिवितांत निरासपण एकसरपण बघता आसतना तुजें संगातपण तुवें बसयल्ल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. आमचे सर्वांचे अत्रेग काळजांतले देवान आमकां केल्लें उडास करया तेच देवाक अर्गां दिवया. हांव अर्गां दितां जेजू. तुझ्या त्या बऱ्यापणा वरवीं संतोषान आसा. येदोळ पर्यंत हांव तुज्या संगतपणान जिवंक शकला. येदोळ पर्यंत कश्टा मदें नेटां काडून फुडें सरूंक हांव तुजे तावन जैत हांवें जोडला. म्हज्या कुटुंबान म्हज्या भुरग्यां बाळांच्या शिकपान म्हज्या कुटुंबाच्या संदेच्या वावरांत जावं पुरो म्हजे इतल्या बाटा जावं पुरो आमची जनवरां जावं पुरो आमी काम करची ऑफिसां जावं पुरो आमी बेडचे मनीस
ह्या सर्व सुमे तुझें बरेपण जोडूंक तुवें म्हाका फाव केलाय हे सगळें तुझें वर्तें देणें जावन आसा सुमिया त्या खातीर काळजांत हांव तुका अर्गां दितां तुजो उपकार आवडटा सदांच तुजो उपकार नियाळूंक हांव खुशी व्हरतां म्हजो पोसणार कितें व्हडलें भाग सुमिया तुज्या पांयां तळी आमी रावचें पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता देवाचें दर्शन सर्वेस्पराचें दर्शन जाता आसतना मोयशें आपलें तोंड दामतालो पूण आमकां तुवें ह्या पवित्र येवकरिस्तांत तुका रोप पळोवचें भाग फाव केलाय तुकाच तुवें ह्या येवकरिस्तांत हजर करून सोमिया तुजें सांगातपण सोमिया तुजो मोग सोमिया तुजें आशिर्वाद सोमिया तुजो तो एकवटेत तो अनुभव करचें भाग तुवें आमकां फाव केलाय ह्या संबंधांत आमचें जिवीत सफळ करताय सोमिया जायतें बरें तुवें म्हाका दिलाय जायते बरेपणांत हांव जिवन आसा पूण म्हज्या तकलेच्या फाटल्यान म्हज्या मेंदवाच्या फाटल्यान म्हज्या जिणयेच्या फाटल्यान मुखार घडूंक आसचें मुखार येवंक आसचें मुखार हांवें सोसूंक आसचें मतीन दिसता आसतना एका रितीचो आकांत उपजाता हेणे तेणे पिडेची लक्षणां चडोवन येयल्ली आयकतात एका गांवांत अनेका गांवांत आमच्याच फिरगजेंत अनेका फिरगजेक वचून की आमकां अडकळ म्हणल्यार बरी जाला मनशाच्या चुकी वरविंगी मनशाच्या पातका वरविंगी मनशाच्या उणेपणा वरविंगी या आमच्या ना समजणे वरविंगी सोमिया आज आमचे मदें असलें अनवार उपजोनंत आसा ह्या सर्वांची आमी जाणवाय जोडूंक आनी हाका कारण जाल्लें कितें म्हणल्यार समजोवचें तसली जाणवाय आमकां तूं दी तुजी कृपेन आमकां बर तुज्या बरेपणान आमकां दवर सोमिया कितलेशे आमचे जण आज आस्पत्र्यांनी गी क्वारंटायन करून गी तांचो फुडारच होगडोन म्हणल्यार बरी तेणे कश्टोन आसात एकसुरे पडून आसात सरकारी आस्पत्र्यांनी थंयसर तांकां क्वारंटायन केला आनी असल्या जाग्यांनी कुटुंब नासतना एकामेकाचे संगतपण नासतना जिवंक आसा म्हणल्यार भोगाप तांकां दोसतना कितलेशे जाणांनी जीवघात केल्लें आमी आयकता आमच्याच लागसर सुरत कलांत गोवा बैलांनी ह्या पिडेक वळख जाली जाल्यार क्वारंटायन केलें जाल्यार आमकां एकामेकाचें तोंड पळोवंक ना म्हणल्यार त्या भिरांतेन जीव होगडोन घेतलो आमी आयकता असली भिरांत मनशा थंय उपजाता आसतना सोमिया जिवितांत आमी सलवल्यांव गी जिवितांत आमी पडल्यांव गी जिवितांत आमी तुका पळोवंक सकल्या तुका पळोवंक आमी चुकल्यांव गी म्हणलें जायते पटी आमकांय दोसता आमच्या कुटुंबांत येवचे समस्ये आमच्या भुरग्यां बाळांत तावन आवय बापायक मेळचे ते समस्ये या भुरग्यांनी आवय बापाय तावन आशिल्ले मेळनातल्या वेळार या तांणी काम करच्या थळार या तांणी आशिल्ल्या मनशा तावन तिरस्कार निराकरणी या तांकां सांगतपण मेळनातल्या वेळार भोगचे तें बेजाराय ती निरासपण सोमिया ह्या घडये तुज्या मुखार आमी दवरता सगळें बरें तूं आमकां करताय म्हणून आमी वळखता पूण जायते वायट आमच्या बोवारी म्हज्या मुखांतरी जावं पुरो असलें वायट घडटा ही हांवें समजून जियोंक तुजो आदार म्हाका दी सोमिया जिवितांत हांव सलवा लागी ह्या वेळार हांवें कितें करी जाय निरासपणांत हांवें बुडा जाय गी एकसुरो हांवें रावा जाय गी ह्या सकट सांडून हांवें पयस वचा जाय गी ह्या संवसाराचो नाका म्हूण हांवें म्हाकाच सकडांत हांव पयस करी जाय सोमिया इसायाच्या त्या ग्रंथांत तूं म्हाका सांगताय धैर्यान भरताय तुका म्हज्या हाताच्या ताळवेर हांवें कांतयला तुजें रूपणे म्हज्या हाताच्या ताळवेर आसा त्या खातीर तुवें धैर्य घेवंक आसा पूण सोमिया हें सगळें तुवें म्हाका दिलाय
पण म्हजी असकत काय म्हजे उणेपण जायते पटी तुका पळोवंक हांव सोडूं वता ह्या म्हज्या जिणयेच्या कश्टा वेळार सगळ्या तुजो आसरो हांव सोदून येता आनी तुमच म्हाका सांगताय ह्या कश्टा वेळार तो कंगाल जायनाका सलवा नाका निराशपका नाका कित्याक हांव तुज्या संगात आसा हांव तुका सांबाळटा अखेर पर्यंत पर्यंत संगीत म्हाकाच्या भावा भयणी आमी जिवितांत आमचे सगळे कश्ट देवा मुखार समर्पित करता आसतना त्या कश्टामध्ये देवाच्या पक्के जगात तूं आनी हांव सदर करया रुवाशान आमी पळोवया वताक समयाक आमी देखया आनी दैतान वाळची ताचे दैवीक सकत आमच्या ह्या सर्व कश्टा संकश्टाचे सगळ्या मनशा कुळाच्या कश्टाचेर वरवसान जीवन भाव करून दी चंचल जायना कंगाल जायना आस्तलो पोंत पोया कसलेते बुजावण कसलेते धैर्य कसलेते तुवें दिवचे संगतपण म्हाका समया चंचल जायनाका भियेनाका कंगाल जायनाका कित्याक हांव तुज्या संगात आसा विजायेचे तेच उतार म्हज्या हाताच्या ताळवेर तुका हांवें कांतयला तुजें नांव हांवें लिखलां आनी त्या मुखांतर हांव तुजी जतन घेता मुखाला समया इतली तुवें म्हाका धैर्य दिल्या रे म्हजो भावार्थ
जर तर शाश्वतीतलो आसलो जाल्यार हांव हें सगळें मानून घेतो पूण म्हजी पिडा म्हजी अस्खतकाय म्हजे चलवणी म्हजें कुटुंब म्हजें घरदार म्हज्या कुटुंबांत येवचें सगळें पळयत आसतना सुमिया हांव खंयसर आसा गे म्हणलें म्हाका जायते फावटी दुबाव भोगता तुजेर भरवसो दवरच्या बदलाक हांव जायते फावटी चंचल जाता आनी केदाळा हांव चंचलायेंत बुडटा म्हजें जिवीत कांगाल जाता पूण सुमिया आज तुज्या पांयां तळी हांव आयला ह्या पवित्र थळार हांव आयला ह्या पवित्र थळार आज हांगासर आश्चर्य मनशान तुजे खातीर ताणें जियेत आसतना ताणें जियेल्ले ते जिणेरेत ताका लाभलें तें विरोधपण ताका लाभलें तें कश्ट हे सगळें तुज्या मोगांत ताणें थीर करून जिवितांत बरेपण तो जोडूंक शकलो आनी हेंच बरेपण ह्या काळार येवच्या हर एकल्याक आज लाभून आसा आनी हेंच तूं ह्या पवित्र काळार करनासाय मोगाळा सुमिया ह्या पवित्र सकाळमेंता मुखार हर एकल्यानी आमी फातयेन मागल्लें हर एकल्यान आमी काळजांतान उचारल्लें हर एकल्यानी आमी काळजांतावन तुज्या मुखार आशेल्लें तूं आमकां फावो करताय म्हणल्या फातयेन आज हांगासर आमी आसा म्हजो भावार्थ उणें जावं पुरो एक पाद्र्याप जावनी म्हजो भावार्थ खंय शेळाला कांगाल जाला जावं पुरो पूण हांगासर जमल्या समेस्तांच्या नांवी मंगळा सुमिया सांगाता मेळटा आसतना आमचो सर्वांचो भावार्थ बळवंत जाता आमचो सर्वांचो भावार्थ धैर्यान भरता आमचो सर्वांचो भावार्थ तुज्या कृपेन तो सोंपता आनी हेंच जावन आसा तुवें आमकां बसयल्लें तें वर्ते देणे आनी केदाळा सुमिया तुज्या संगतपणान तुज्या एकवटान तुज्या मोगांत तुज्या त्या हजरपणांत हांव जिवन खुशी व्हरता तवळ म्हजें जिवीत बरेपणाचें जाता सांत आगोस्तीन दैवीक शास्त्राचे सबार बूक ताणें बरयले सम्मा थियोलॉजिका म्हणले बूक ताणें बरयले आनी ताका थंयसर विचारलें खंय इतलें पुरा बरोवंक तुका खंय थान सकत मेळ्ळी खंय थान जाणवाय मेळ्ळी आनी तो म्हणालो हांवें दिंडयेर पडोवन थंयसर देवान म्हाका दिल्ली ती जाणवाय दिंडयेर पडटा आसतना मोगाच्या भावा भयणी कितें आमचें काळजांत आसा कितें आमच्या मतींत आसा तें देवाक पावता आनी थंय थावन देव म्हज्या काळजांतलें म्हज्या मतींतलें म्हज्या कुडींतलें म्हज्या जिवांतलें म्हज्या कुटुंबांतलें सगळें तो समजता आनी तें बदलून ताचें एक आशिर्वाद जावन तो म्हाका दिता आनी हेंच पवित्र आराधना वेळार घडचें देखून आजकाल सगळ्यांतल्यान अपवित्र सक्रामेंताचें आराधनाचो महत्व उखलून धरतात लोकांक थंयसर सांगता हाडटात आनी सांगता मेळोवन थंयसर देवाक उलो मारतात आनी थंयसर आचर्यां घडटात आमी पयशिल्ल्या गांवांनी वचून आचर्यां भोगचें म्हणून न्हय खंयसर हांव जियेता थंयसर तें परिसर देवाचें हजरपणाचें हांवें करूंक आसा म्हजें घर देवाचें तेंपल न्हय गी हांवें आराधन करचें तें देव मंदिर देवाचें हजरपणाचो जागो न्हय गी हांवें बरें करून बरसून जियोवचें तें कुटुंबादारांचें जिवीत देवाचें हजरपण न्हय गी खंय दोग या तेग म्हज्या नांवी सांगाता मेळोवन मागतात थंयसर हांव आसा मोगाच्या भावा भयणी आज आमी हांगासर ह्या पवित्र तळार एका काळज मनाची जावन हांगासर आयल्या आनी देव ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमचे मदें तो आसा तुजें म्हजें काळीज तो पळयता तुजें म्हजें मन तो पळयता जावं पुरो हांगासर थोडी आवय आसात आपल्या भुरग्यां खातीर रडची थोडी आवय बापाय आसात आपल्या भुरग्यांचो फुडार आशेवची आनी थोडी जाणां हांगासर आसात बरी भलायकी आशेवन हांगासर येवची आनी जायतीं हांगासर आसात कितें हांवें चिंतलां कितें हांवें आलोचन केलां कितें हांवें हातीन धरलां घरचें कामाचें म्हज्या वैवाटाचें ह्या सर्वांत बरेंपण जायचें म्हणून आमी आयल्या मोगाचें न्हू शाश्वतीतलो भावार्थ तुजे थंय आसा हें बरेंपण आमी जोडून घेतल्या आनी आमकां तें मेळटलेंत जिवितांत हांव जैत जोडटलो म्हणून हांव धरता जाल्यार हांव जिवितांत जैत जोडटलोच आनी हेंच बरेंपण आमी जोडूंक आसा मोगाचें न्हू आज हांगासर ह्या आल्तारीर हांव आसा जाल्यार तें सांजोजे वाजाचें एक आचर्य म्हणून हांव लेखतां म्हाकाय कोरोना लागून म्हजी इतली पाड जाल्ली गी परिस्थिती हांव वाचता गी नांगी म्हणल्यार अंतरत हांव आसलो कितें गी आस्पत्रेचें जेवणांत म्हाका भितर वचनातलें हांवें झुजे लागीं तें सांगलें त्या आस्पत्रेच्या खाटयेर न्हिदोन
जुसे वाज बापा जर तर तुज्या तळार हांवें वसोंक आसा म्हाका तूं पाठीवर आनी तवळ थंयसर पावून तुजें नांव क्रिस्ताच्या महिमे खातीर हांव तें उंचायेक पावोवंक प्रयत्न करता. आस्पत्रेंत वेता आसतना म्हाका उखलून म्हणल्या बरें वेल्लें. तकली घेवन रातीचें कागसान पडुल्ल्या म्हाका उठोवन आस्पत्रेक घालून फकत इतलेंच म्हज्या पयल्याच्या फिरगजेंत ह्या संतान म्हाका येदोळ पर्यंत राखला आनी आतां म्हाका निरुडे वसोंक म्हणून बिस्पान कळयला. जर तर तुजें हांवें थंयसर येवन तुजें नांव प्रगट करीचें क्रिस्ताक महिमा दिजय जाल्यार म्हाका फाटीं तुमी पातयेवचें ना. फकत 5 दिसांनी हांव आस्पत्रेंतून भायर येयलो. 5 दीस 3 दीस वरेक म्हाका धैर्य नासलें हांव वाचता म्हणून. पूण कितें गी 4थ्या 5व्या दिसा म्हाका समा म्हूण बगनातलें पोटाक कांय वचनातलें. परत इगर्जे फाटीं वचून पोटाक कितलें खावन हांव घट जालो आनी हांगासर ह्या थळार पावतनाय म्हाका खंय गी एक कडेन पावल्ल्या बरी बगतालें. म्हजें मिसांव करूं म्हाका जायत गी म्हणून हांगासर आयिल्ल्या वेळार जुजे वाजा लागीं हांवें सांगलें. अस्कत हांव सगळो कंगाल जाला म्हाका कितें करचें म्हणून कळना. म्हज्या मतीक प्रभाव पडला तर हांवें कितें करीचें. दिसपाशार जावन म्हयनो वेच्या भितर म्हजें जिवीतच बदललें चिंतापच बदललें आनी आज मोगाचें धैर्यान हांव हांगासर ह्या तळार ह्या पवित्र जाग्यार जुजेवाजाच्या नांवान क्रिस्ताक होगळसूंक सांगाताच दियेसीजेतावन म्हाका दिल्ल्या पाद्र्याबा सांगाता ह्या फिरगज कुटुंबादारां सांगाता तुमच्या सर भक्तीपणा भक्तीका सांगाता हांगासर बरेपण करूंक देवान म्हाका अवकाश दिला म्हणून हांव लेखता. देखून हचर हें सोदून वचचें नाका. आमच्या जिवितांतच घडटा. जर तर फातयेनी आमी दवरली जर तर विश्वास आमी दवरलो जर तर भरवशान देवा कडेन आमी मागलें खंडीत जावन तो दिता. आनी त्या फातयेनीन आज हांव हांगासर कितें पळय तुमी हांगासर मागतात दिंबेर पडोवन गी या इतर रिती रावोवन गी काळजांत हांव देवा कडेन आमी मागता आसतना तो खंडीत जावन दिता. आनी हें जावन आसा देवान आमकां बसयल्लें. आनी ह्या वर्त्या घडये मोगळा सोमया तुवें आमकां तुज्या सांगाता दवरलाय तुजें थंय एक जावचें भाग दिलाय आनी त्या एकवटांत तुजें म्हजें जिवीत एक जाला आनी त्या सांगातपणांत सोमया हांव संतोश पावता. हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजा तूं म्हजो जालाय जेजू तूं म्हजो जालाय जेजू तूं म्हजो जालाय जेजू म्हज्या काळजा तूं म्हजो जालाय जेजू तूं म्हजो जालाय जेजू तूं म्हजो जालाय जेजू काळजा. मोगळा सोमया इतलें वर्तें देणें तुवें आमकां फावो केलाय. आमच्या कुटुंबांत जियोवचें ह्या पवित्र थळार येवचें तुजें सांगातपण भोगचें तेच पवित्र आत्म्याचें देणें तुवें सगळ्या मनशा कुळाक फावो केलाय. एक घडी भर दिंबी घालया. आशिर्वाद घेवच्या पयलें पावन आत्म्याने प्रिया पावन आत्म्याने ही गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्याचें देणें म्हज्या कुटुंबाचेर कोणाचेर सर्व हांव मागोवंक आशेता कोणाचो सर्व हांव उडास काडटा. कोणें सर म्हाका बरें केलां कोणें सर म्हाका दुखयलां कोणें सर म्हाका ह्या पवित्र तळार व्हरून म्हज्या खातीर माग म्हणून सांगला आनी कोण थंयसर पयस रावून त्या टीव्हीचेर गी त्या मोबायलाचेर गी युट्यूबाचेर गी हें सगळें पळयता तांकां समेज तांचे काळजाचे आशा तेचो पवित्र आत्मा सफल करून दी.
हे घडी बरें कितें सर आशेवन हांवेला सुमयांचो आशिर्वाद आमचेर पडोवन दी ह्या सगळ्यांक बरेंपण मेळोवन दी आनी ह्या मुखांतर आमचें घराणें आमचे परिसर आमचो देश आमचो सगळो संवसार त्याचो सुमयांच्या आशिर्वादान बरेपणाचो जावं दी ही मडेकार पिडा संवसारा वयली निवरावन दी आमची भुरगीं बरें शिकप शिकून जिवितांत बरेपण तांणी चडोवंक फुडें सरूंक आसा आमच्या युवा जाणांनी बरें जिवीत बांदून हाडूंक आसा कुटुंब बांदूंक आशेतल्यांनी बरें कुटुंबां जिवीत सोदूंक आसा कुटुंबांची येतल्यांनी बरीं कुटुंबां देवबिरांतेची बांदून हाडूंक आसात ह्या सर्वांचो परगांवांत आसची आमच्या कुटुंबांची क्रिस्ताच्या शेतांत वावरची आमचेच पाद्र्या बा सिस्टरां आमचे याजक आमकां सेवा दिल्ले ह्या फिरगजेन तेदोळ पर्यंत सेवा दिवन इतर जाग्यांनी वावर करचे ह्या फिरगजेन आदार दिल्ली सिस्टरां ह्या फिरगजेच्या हांगाच्या ह्या पुणशेताच्या बरेपणा खातीर सांगतपण दिल्ली सर्व बऱ्या मनांची मनशां हो सगळो आमचो वाराड्यांतले सर्व याजक आमची सगळी दिएसीजींतले सर्व याजक धार्मिका आमचो गवळी बाप सगळ्या संवसारार क्रिस्ताचें बरेपण प्रगट करचें पवित्र सभेचे मुखेली ह्या समयिस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद पडोवन दी म्हूण मागता आसतना आमच्या राजकीय मुखेल्यांकी तोच सोमी आपडोवन दी लोकांचें बरेपण चिंतून वावुरचें उदार काळीज तांकां फावो जावं दी आमकां बरें केल्ल्यांक आमकां दुखयल्ल्यांक तोच सोमी ताच्या आशिर्वादान बरोवन दी प्रार्थया ये देवाचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचा उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणींचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना
kurpa zurga Dita varga zalve sami heka varza Kala piti gata Nana nani karza lidzata Vikas kutam prashizavu Nattana patu jivesna Mogacino, aici disa andille misa ceiraden. Custo di Souza, tăceat mi-am cătire Bernard di Souza, de unce Igor Jevado, Arganzon Janisha Montero, Zalma Sandarbi Arkan Vado, Arganzon Cyprian Telis, Lourdes Vado, Arganzon Gayatri Mudipu, Arganzon Silvan Anision Kutina, Arkan Zalma Sandarbi Arganzon, John di Souza, tăceat mi-am cătire Lily di Souza, de unce Ermati, Arganzon Primal Rodriguez, Upinangadi, George आणि शालिनी लुईस रानीपुरा त्याचे राधे खातीर रोनाल्ड लोबो उपिनंगडी अर्गांजांव प्रीतम रॉय डिसोजा विटला अर्गांजांव ह्या त्या सवांग खातीर तशेंच जायते आशेवन हांगासर ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आयिल्ल्या आमकां समेस्तांचे अत्रेक तच सोमी फाव सुफळ करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू देवान दिल्लो प्रमुख उपादेश तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर कशें देवान आमचो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो तशें देवाची भुरगीं जाल्ल्या हांवें आनी तुवें त्याच देवान आमचो मोग केल्ले बरी आमच्या पेल्याचोय मोग करूंक आसा मोग करतना कशें आमी आमचो मोग करता तशें आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक आसा आमचो मोग केल्यार मात्र पेल्याचो मोग करूंक समा पडटा त्या देखून देवान आमचो मोग करतना पेल्याचो मोग आमी कितलो केला आनी हाका एक निदर्शन जावन आसा आमचोच सांत जुजे वास ह्या पवित्र तळाक येवन ह्या आमच्या देशांत वावर करून कशें देवान जसो मोग केलो तशें ताणें पेल्याचो मोग करून दाखयलो आनी ह्या पवित्र तळ्यार तो आयलो त्या देखून आमच्या संताची देख घेवन हांव आनी तुमी हर एकलोय आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमचो मोग केले बरें आमच्या पेल्याचो मोग करूंक गजाची कृपा मागया जेजून आपलो संपूर्ण मोग कुर्साच्या मरणा पर्यंत दाखयलो आपणाक खाली केलो कुर्सार तो मेलो तें बलिदान आमी आतां भेटोवंक येता तर त्या मोगाचो उडास काडन त्या बलिदानाच्या प्रेरणान आमी पेल्याचो मोग करच्याक गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानार आमी मागया आमचे दोळे आमी दांपया आमचे पातकां आमचे उणेपण आमच्या मोती काडया पेल्याचो खरो मोग करनातले खातीर स्वार्थी जाल्ले खातीर देवा लागचें पेले लागचें बोगसने मागया आनी सांगात म्हणया हांव पातकी सहबदला देवा आनी तुमकां भाव भयणो जुगण्या अनुसारून सांगता मनान चिंतून दोनान अनुसारून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओम सो प्राण ओम सो प्राण ओम सो बडा प्राण ह्या बसून बगे मस्सा संकार मोरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ देवा लागीं
मिलातिकरात म्हणून प्रार्थना मागता सपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया मौनपणी आमच्यो गरजो जुजेवा सम्मुखांतर देवाच्या पांयथडी दवरया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांज जुजेवासाक पजळीत मागण्यान दुबळीकायेची जिणेची येवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक पावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी त्याच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरून आमकां पावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोम्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनाक रुताच्या पुस्तकांतलें वाचप न्यायकर्त्याच्या काळार देशांत दुकोळ पडलो देखून जुदाच्या बेतलेहमांतलो एक मनीस आपले बायले आनी दोगा पुतां सवें मोहाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो नाओमीचो पती एलिमेलेक मेलो आनी ती आपल्या दोगा पुतां सवें रावली ती मोवाबी स्त्रिये कडेन लग्न जाली एकल्याचें नांव ओर्फा आनी एकल्याचें नांव रूत तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली उपरांत महालोन आनी किलोनी मेले आनी नवमी आपलो पती आनी 2 पूत नासता एक सुरी उरली तेन्ना तिणें आपल्या सुणा सवें मोवाबाच्या मैदानांतून भायर सरूंक निश्चय केलो कित्याक सरेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आनी तांकां खाण दिलां म्हूण तिणें आयकलें ओरपान आपल्या सासू मांयक उमो दिलो आनी ती गेली पूण रूत तिचे सवें रावली नवमीन म्हळें पळय आनी तुजी जाव तिच्या लोकांशी आनी तिच्या देवाशी फाटी गेली तूंय तुज्या जावे फाटल्यान वच रुतान जाप दिली तुका सोडून फाटी वचूंक म्हाका बोळ करिनाका जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतेलें आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतेलें तुजो लोक म्हजो लोक तुजो देव म्हजो देव अशें नाओमी आपल्या मोवाबी सुणे सवें मोवाबाच्या देशांतून फाटीं आयली जावा पिकाचे लुवणेचे सुरवेर त्यो बेतलेहमाक पावल्यो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार श्लोक आत्म्या म्हज्या सरेस्पराक नावाड आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड जसो आदार जाकोबाचो देव जो कोण सरेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी त्याच देवान रचला आकाश पृथ्वी आनी दर्यो आनी ह्या तिनाय ती आसा तें सगळें श्लोक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड सरेस्पर सदांच विश्वास करतो अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता तो बुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता कैद्यांच्यो सांकळी तो तुटोवन उडयता श्लोक आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड
सरेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता, भागवाल्यांक नीट उबी करता, सरेस्पर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवेंक तोच सांबाळता. श्लोक. आत्म्याच्या सर्वेस्पराक नावाड. सरेस्पर नितीवंताची आपोरबाई करता, पूण खोट्याच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सरेस्पर सदांकाल राजवट चलयतलो. ये सियोना तुजो देव, संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. आत्म्याच्या सर्वेस्पराक नावाड. उद्गार. सर्वेस्पराक तुझी मित्र सुन्या आत्मा आणि जीवी सस्तीची विकाती मित्र तुझ्या लागी सासा सर्वेस्पराक 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून साधुसेवांचे तोंड दांपयले म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांच्या मदल्या एकल्यान जेजू पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अदीक वर्त उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरो ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतार बांदून आसा. देवाचे उतर हे. आमी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू, आमी हर एकलो भावार्थांत जियेवन आसा. सकाळीं सांजेर मागणी करता, आयताराचे मिसाक वेता, जावं पुरो पवित्र पुस्तक घरांनी वाचता. कितें आयच्या दिसा सांगलां तें आमकांय पूर्ण म्हणून आमी चिंता. सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुज्या देवाचो मोग कर. सकाळींचें कितें म्हळें मालगड्यांनी आमकां दिलां शिकोवन तें आमी करनासा. भावार्थांत आमी घट उरल्या. पूण सांगाताच आमच्या कुटुंबांत आमी येता आसतना जेजू थंयसर म्हणटा, त्याच निरतीचो दुसरो आनीक उपादेश आसा, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हांवें सोबीत दिसा जाय देखून हांवें कांय तोंडाक मेकअप करियेत, हांवें बरें दिसा जाय वस्तूर बरें घालियेत, पूण आनी एकल्यान घालतना कली फॅशना बा, कितें करता बा, दुसऱ्यान करतना आमकां तोपता, हांवें करतना म्हाका दिसना. कित्याक हांवें घाल्लो पावडर म्हज्या तोंडाक हारश्यान पळयल्यार मात दिसता, नंतर दुसऱ्यांक दिसता, पूण दुसऱ्यांनी घाल्यार आमकां तें एलर्जी जाता, खोंकली येता. मोगाच्या भावा भयणी, मस्तपटी आमचें जिवीत ह्याच रितीर जावन पावता. सक्कड बरेंपण आसा, सक्कड आमी बरेपणान जियोंक फुडें सरता, पूण देवाचें आयच्या दिसा आमकां लाभचें तें चिंतप कसलें जावन आसा. देवान आमकां स्वतंत्र दिला, ताचो मोग करच्याक, पेल्याचो मोग करच्याक, ताच्या संगता जियोवच्याक या ताका सोडणी जियोवच्याक. एक पटी देवान आमकां रचून आमकां ताणें स्वतंत्र दिवन धाडल्या उपरांत देव आमच्या संगतीन मेतेर जायना. कित्याक ताणें आमकां स्वतंत्र दिला, ताचे सारके स्वरुपायेचे कारण ताणें आमकां रचला. तर आमचो कायदो कितें, जें कितें ताणें आमकां दिलां तें आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत तुजें म्हजें जावंक आसा. हांव इल्लोसो वांटो म्हज्या बायलेक, इल्लोसो वांटो म्हज्या घोवाक, इल्लोसो वांटो म्हज्या पुताक आनी इल्लो वांटो म्हज्या मेवण्यांक. नेंगी आतां मस्तपटी कसली वस्तू आमी घेता आसतना एक घेतना एक फ्री मेळटा. तशें आमचो मोग कुटुंबांतलो आमी जर तर ह्या रितीर वांटून गेलो जाल्यार म्हज्या जिविताचें महत्व, म्हज्या कुटुंबाचें महत्व हांवें खंयसर देखचें. पयल्यान पयलें जेजू म्हणटा, सगळें तुज्या काळजान, मनान, सक्तेन तुज्या देवाचो तो मोग कर. देखूनच म्हणटा आमच्या मालगड्यांनी सकाळींचें आमकां मागणें करूंक शिकयल्लें. आज
सकाळीचे उठून मोबायल दामून पळयता कोणे पुरा संदेश धाडला कोणे पुरा खबर धाडला ते आज आमची पुरा बिझी मनशां काले करचे फादर 7 वरार भुरग्याक बसाक धाडिचे ताका 6 वरार 6:30 उठोवचे तोंड धुतानांत ताका खावंक दिवचे म्हणल्यार दांत घासले ब्रश केल्ले आनी पुरा तेंत भितर वेचे आनी त्या रितीर करून ताका धाडचे खंय ताका मागण्यांक टायम सांजेर येतना पुरसत ना परत्यान ट्युशनाक ताका दवरलें घरा पावतना 8 8:30 वरां ते भुरगे इतले थकोन बॅग घेवन येता घरा येतना जेवंकी पुरसत ना थंयसर आड पडटा पळया भुरग्याच्या शिकपा खातीर आमी इतलें गमान दिता ताणें शिकायचे ताणें मुखार वचचें ताणें नांव जोडिचें पूण भावार्थान ताणें एक बरो मनीस जायचे एक क्रिस्तांव जायचे एक कुटुंबाक सुदर्शनचो जायचे कुटुंबाक समजोवचो जायचे म्हणल्यार चिंताप आज मस्त आमच्या तावन पयस पावल्ल्या बरें दिसता देखून तो जेजो म्हणटा देवाच्या मोगा बराबर हांगासर दुसरो उपादेश तू जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर कुटुंबांत आमी एकामेकाच्या मोगान जियेता तर समयान आमकां दिवचो तो उलो आमी पाळूंक शकता तर मोगाच्या भावा भयणी ह्या पवित्र तळार येवन कितें झुजे वाजबापान ताच्या ह्या संवसारान जियेत आसतना थंयसर इगर्जे मुखल्यान थंयसर तो कुली कामांगारा उठो कुलकार जावन काम ताणें करन लोकां सांगता आपलें एक चिंताप ताणें दिलें मोग देवाचो करतना देवाच्या मोगांत हांगासर लोकांच्या मोगान जियेत आसतना लोकां सांगता म्हणलें चिंताप ताणें थंयसर दिवन आमकांय ताणें प्रेरण दिला तर हाच्या प्रेरण बरोवरलें आमचें जिवीत सगळ्या काळजा मनान सक्तीन देवाच्या मोगा बराबर म्हजो करतल्या बरी म्हज्या पेल्याचोय मोग करचें तें देणें वच भाग्यवंत मनीस आमचो जुजेवाज बाप आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करून दी आनी ह्या पवित्र एवकरिस्तान त्या कुंभगारा रुपार येवचो सोमी तुका आनी म्हाका असल्याच बरेपणान जियोंक फावो करून दी म्हणून मागया आमीन Psalm 127. म्हज्या बामन म्हज्याने तुमचें बलिदान सरभद्रा देवा बापाक मानता दसलें जावून मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी नेहमी आमच्या मुखार सदच्या देवा तिरस्कार नामान घेवन सस्तीच्या रसनरा सर मनशांच्या तारुका आपले परचे गती सांजुजे वासान कतकतीत मोगान भेटलेले मागणे आनी कालतेपणी सादें जिवीत आमी तुका भोवसण मानवलें तेशे गुण आमच्या काळजांत वाडय नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां पाव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व थंय
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवास सूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष परीत काळजाच्या उमळ्यांनी जे सेवाका सांजुजे वासा बसून आमी तुका दिनवासता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन पावो केलोय हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्तच्या मोगान जळयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां संगती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरोस तूं पवित्र तोंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कसमरान ससुकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त खेयात आनी गयात ही मोची कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परीच्या बांजतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त खेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सो गोड परगटुया बापा जेरूच्या मरणासो पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूडन रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र मार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के संवसारार विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा विविध रितीच्या अवघडाक अनाहुतांक वळख जावन आनी प्रत्येक जण अफगाणिस्तानांत मरण पावल्या सुमेस्त तुज्या भुरग्यांची दया कर आनी हमारे कारपिडेक वळख जावन मरण पावल्या तांकांय तुज्या गोपान घे म्हूण मागता आसतना दुखेस्त जाल्ल्या तांच्या कुटुंबादारांक बजो म्हण लाभय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती नंतर येयल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमल्या आमा समेस्तांची दया कर ह्या पवित्र पुण्यस्थळार येवंक आशेतल्या आयिल्ल्या आनी मोबायला मुखांतर हांगासर घडचें पळोवन आसच्या हर एकल्याचे काळजाची आशा तूं सुफळ कर म्हूण आमी मागता
अंकार मरिये देवाचे मये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Thias Jesu vorbi, Thias Jesu sangata, Thias Jesu tăi, Povitratmecea ekponan, să podvedar Bapa, să vândănani voi bautuca, săsna cea săsna. तुझो केल्ल्या बरी तुझ्या पेल्यासो मोग कर म्हणून जेजून आमकां सांगला आमच्या पेल्यासो खरो मोग करूंक गरजेची कृपा जेजूच्या उतरांनी बापा लागीं सकट सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां ये तुजी कुशी सगार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दयाकुण्या जिवितान सबस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां चुदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय सर्व आकांतांतलें वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं माया मोसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आणि चेका कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आणि चेका कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आणि काय शांती ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी सर्व आपयल्यांत सुभागी तुमच्या विचारांचे म्हाका पळयना तुमच्या पासून म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या पुण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सविलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जिवची ताण आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या पजड शिकवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. एक घडी नमस्कार करिया. देखन बसा. सुसेवास बापा मुखांतरे 18 जणांकी मागल्ले मिळला, आशेल्ले लाभला आनी चिंतिल्ले जाला म्हणून तांणी उचारले आसा. उपकारी काळजान कसो उपकार तुजो बावडसो म्हणलें चिंताप तांणी दिला. देखून तांच्याय आशा संपूर्ण रितीर सुफळ जावन दी म्हणली आमची मागणी आनी आशा जावन आसा. परच्या हप्त्यांत हांवें काल ही सांजेरी काडलें. परच्या हप्त्याची त्या सवां तुमी बरयल्लीं हांगासर आसात. त्या सवां बराबर भगवंत सुसेवाचा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवन आमच्या सर्व संगतींनी तो आमकां बरेपण दिवन दी. बरी भलायकी दिवंक, हातीन धरिल्लें काम वेगी पंता पावोवंक, मोबायल हातावन एकल्यान पयस रावन बरी संवय जोडूंक, इंटरव्यून पास जावन बरें काम मेळोवंक, बरी न्हीद पडोवंक, पॅनीक अटॅक गूण जावंक, हातांची दूख गूण जावंक, हातीची गांठीची दूख गूण जावंक, चेन्नई कंपनीचे टेंडर मेळोवंक, डायबिटीस गुणी जावंक, तशें युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक, तेग अक्रिस्तांव भावांनी ह्या मरेकार पिडेतावन बरेपण जायचे म्हणून तांणी बरयलां. आनी सांगाताच ही मरेकार पिडा पयस वचून दी आनी तांणी चिंतिल्ल्या काम तांकां लाबोवन दी. तांणी आशेल्लें तांकां फावो जावच्या खातीर म्हणून तांणी मागलां. एकल्याच्या गोवाक भायल्या गांवांक वचून तशें बरें काम मेळोवंक, भुरग्यांक बरें शिकोवंक, परिक्षेंत बरें मार्क्स काडून तशेंच तांणी बरयल्ल्या अक्षरां वळखून घेवंक आनी तेंचो त्या भुरग्यांनी बरयलां म्हणून दिसता. म्हाका शिकोवंक बरी मत, हांवें शिकिल्लें मतींत उरचें, हांवें अक्षराची वळख धरून तें हांवें एकल्यान वाचूंक म्हाका म्हज्या मतीक उजवाड दी. परिक्षेंत बरें मार्क्स काडच्याक
म्हजे तें आशिल्ले वायट सवय सोडूंक वडिलांक काल जावन जियोंक मागणी करूंक बरें काम करूंक बरें म्हजें शिकप करूंक तशेंच जिवितांत बरो फुडार विंचूंक आदार बरी भलायकी दिल्ल्या कारणान तशेंच भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवन शेसमरे समय मोगान जियोंक समाधान संतोष मेळच्या खातीर बरें काम मेळच्याक आनी ताका बरी सैरीक लाभच्याक दोगा तरणाट्यांनी जोडिल्ले पयशे विबाड करिनासतना तांणी बरें जावच्याक आनी घरा आवय कुमो करच्याक घराचें काम पंता पावोवंक जे घराचें अर्दें काम जालां ताका कुमोक जावन भुरग्यांनी पयशे तिचे अकावंटाक धाडच्या खातीर म्हूण मागला न्हवऱ्यान सोरो सोडून बरेंपण जोडच्या खातीर मागला एकल्याच्या आंगार हातार पडिल्ली एलर्जी गूण जावच्याक पिडेंत आसल्या तेगांक बरी भलायकी मेळोवंक उणी जाल्ली उडासाची सकत सारकी जावच्याक कोरोना पिडेन क्वॉरंटायन जाल्ल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळच्याक कॅनडाची विजा बेगीनच जावन बरें काम मेळच्याक कुटुंबांत भावा भयणी मदें एकवट माये मोग आसच्याक शिकपांत जैत मेळच्याक भुरग्यांच्या मोगांतान वंचीत जाल्ल्या आवय बापायक तांचो मोग सांगातपण लाभच्याक परगांवांत आशिल्ल्यांक सुरक्षिताय लाभच्याक एकल्याच्या आंगार पडिल्लीं खतां उणी जावच्याक हाताचे दूख गोमट्याचे दूख एलर्जी गूण जावच्या खातीर केस जडचे रावोंक माथ्याचे कातयचे पिडा गूण जावच्याक भुरग्यान बरें शिकोवन परिक्षेंत रँक काडच्याक एका व्यक्तीन बरें जावच्याक तशा भुरग्यांक बरी काम मेळच्याक पुताच्या फुडार बऱ्यान जावच्याक ताची बायल डायवोर्स करता म्हूण सांगाता नासतना विंगड रावतात काजार जावन फकत 1 म्हयनो मात्र जाला तांच्या दोगांयच्या मतीक उजवाड मेळोवन तांणी एकवटान मोगान जियोन बरें कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां आदार मेळोवन दी म्हणून मागया ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬೇಕು. ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ದಯಪಾಲಿಸಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಗುವಿನ ಸಂತಾನ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. 100 वर्सांनी 4 पटी घर बसून भुरग्याचें देणें लाबानांतल्या जोड्यान हांगासर मागला. ताका हे भुरग्याचें देणें गर्भ रावन गुरवासा रावन भुरग्याचें देणें लाभच्या खातीर म्हणून मागला. तशेंच मतींत ताणें सर बरेपण जोडच्या खातीर ह्या सर्व त्या सवां खातीर संगताच कितें सर्व आशेवन आमी हांगासर आसा. ह्या सर्व त्या सवांनी आमचो सांत जुजेवाज देवातान सर बरें फाव करून दी म्हणून ही त्या सवाई ताच्या पांयांतळी हांव दवरतां आनी ह्या नवेनांत आमी वांटो घेवच्याक दया करून दिमी घालया. सुमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देव बापा, देव पुता संसाराच्या तारोका, देवा पवित्रात्म्या, संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलींत जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, दुबळेकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवाज बापा, सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पासारिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, श्रीलंका दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजुजेवाज बापा, मरियमाईचो सेवक जावन आपणाकच मरियमाईच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवाज बापा, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नास जावन वेच्या कातोलीक बावडतो जीव केल्ल्या सांजुजेवाज
वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ले आसा जुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर कष्टान संपडल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ले आसा जुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर भवर्त दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनुवार धैर्यान सोंसले आसा जुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातेल्या पासून देवा लागीं विनंती करची आसा जुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर भवर्त सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिन्यांत हाडूंक वावुरलेले आसा जुजे वाज आम्हा बापा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडले आसा जुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले भगोस समका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देन आयकम का येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुल तमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तू आमचो शरते जावन आसाय आणि सर्गीन देवाचे बेसमा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें सगळे वाट आमच्या क्रिस्तीची मेलपांत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे ताम प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटताले तुजे जिणयेन देवाचो परिमीत मोग तुवें मोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक मनशाक तूं सुरसुरीत जालोय अंतरान पडून आपल्या जिणयेची वाट मोगलेल्या सशी तूं दावलोय तांकां जिविताची उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिवन देवा सशी हाडले हे मिसावून करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर प्रकट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याचे बाच्यावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळांचो कश्टान आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावडांच्या मोगा सेवे आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलाय आसा जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टल्या थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सुवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करताय आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग त्या घडये त्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी तुज्यो गरजो उचार सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ विंगेंत थावन केदीच पयस वचून आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सूर पासातावन आमकां राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या संतेक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरिये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससना जिवनचे भाग आमकां मेळा शंकर आमीन पिडेस्तां खातीर मागणे सुमियांच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं ह्या घडये आमकां कळीत आसच्या सर पिडेस्तांक ह्या मरेकार पिडेक वळख जावन आस्पत्र्यांनी घरांनी आसच्या प्रकृतीच्या विकोपाक वळख जावन गायिल्ल्या बेजाऱ्यान बुडिल्ल्या हर एकल्याक आमचो पात्रोन जुचे वाज बरी भलायकी दिवन दी प्रार्थया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांबाळिल्ल्या थंय तुजें कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुत्तान वेचमेदा करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुचे वाजान आपल्या जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उचारिल्ल्यो
आनी उचारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. आज आमी कोणाच्या तकलेर हात दवरूंक आपोवचे ना बगार हांगासर निमळणे आशिर्वाद दिता आसतना आमचे सर्वांचे तकले आमी बागोवन दरया आनी पात्रोनांचे जुजेवाजाचे आशिर्वाद जेजूच्या नांवी आमचेर आमी घेवया जिवितान बरेपण जोडया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज सांज देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवात हांव येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरू. सांज देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक वचोंक पवित्रत्वाचें बळ तुमकां मेळो. वास सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे गती विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसलेल्या घरांत बगेन असो मुकुट जोडून ससना संतोष भोगूंक पावो. आनी सपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. एक घडी बसयेत अर्धे मिनिट येदळ पर्यंत हांगासर दान दिल्ल्यांची नांवां ह्या श्रायनांक दान दिल्ली सिंथिया रोझारियो पडील 900 रुपये, वेलविशर तन्नीर बावी 5000, वेलविशर तन्नीर बावी 5000, जेन डिसोजा मेंबोल 2000, सिल्विया जेराल सल्दाना मुल्की 5000, रॉयलिन लोबो उपिनंगडी 500 रुपये आणि शुक्राराच्या जेवणा खातीर म्हणून थोड्यांनी कुमक दिल्ली मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटामो गार्नार 500 रुपये, दीपक डिसोजा आणि आशा डिसोजा कुलशेखर 5000, रुफीना सिक्वेरा निरकान 500 रुपये, लिशन सरल डिसोजा पंडिकट्टा 2000 रुपये, प्रीती रीमा डिसोजा मेंबळ 2000 रुपये. बरें म्हूण दाखयल्ल्या बरेपण केल्ल्या कित्याक फाटल्या दिसांनी लॉकडावन आसतनाय हांगासर थोड्यांनी कुमक दिल्ली तुमची नांवां हांगासर सांगतना जुजे वाज तुमकां सर्वांक जें कितें तुमी दिलां आमी फकत हांगासर देव बरें करूं म्हणचें मात्र पूण जें कितें तुमकां इनाम दिवंक आसा तें जुजे वाजाक सोडलें देखून ताचें इनाम तोच देवा थावन मागून दिवन दी. उबी रावया निमाण्या कांतारांत वांटो घेवया.
सांस वास पप्पा बगिन को सच्चे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांना पवित्र